कितें 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 हें कितें अच्छा 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 तो वायपर मारतलो. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळीं तुमी? आय होप सो तुमी सगळीं बरी आसतली आनी सगळीं बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो हांगसर टायम जाल्लो आसा सांजची 7:30 जाल्ली आसा. टायम आठ पळयता जाली. 8 जाय दिल्ली आसा. सो आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो लेट असो स्टार्ट करता आनी तेच बरोबर एक अपडेट म्हटल्यार संजू आयज आमगेर आसा आनी तेजे वयर हालींच्या दिसांनी म्हजे व्हिडिओ येयनासले. सगळ्यांक पयलीं हाय कर पयलीं तूं हाय कर. पयलींच केलो तुका हाय. सो ह्या दिसांनी म्हजे व्हिडिओ येयनासले म्हटल्यार बॅक कॅमेरा भरपूरशी कामां सुद्दां चालू आसली. अशें ना की हांगा थंय म्हटल्यार कालचो व्हिडिओ तुमी पयलोच आसतलो. मावशेगेर बीन गेल्ले हांव बट सायड बाय सायड आमचें काम सुद्दां तितलेंच चालू आसलें. बऱ्याचशे जाणांचे ऑर्डरी जे आसा न्हय ते पेंडींग आसले. पेंडींग म्हटल्यार न्हय स्टॉक एक्चुली मसाल्याचो स्टॉक आसलेलो आमचो. गरम मसालो, फीश करी, रेड चिली पावडर हे जाल्यार आमचे म्हटल्यार हे सगळे आमी हे करता. म्हटल्यार मम्मी म्हजी करता गरम मसालो हे सगळे गोष्टी. खूब जाणांक खबर आसतले, जेंकां खबर ना तेंकां कळोनी म्हणून सांगता. तर गरम मसालो बीन सगळे स्टॉकान आसले बट हळद मागीर घी बीन जे असले न्हय ते आउट ऑफ स्टॉक असले. तेका लागून ते गोष्टी सगळे अरेंज करता, सगळे स्टॉकान हाडटा म्हणसर खंय ना खंय हांव म्हणटा तशें व्हिडिओ करपाचें हांवें स्टॉपूच केलें. कारण थंय टायम दितले ऑर हांगा टायम दितले, एक कितें तरी करचें पडटलें न्हय. सो तेका लागून हालींच्या दिसांनी ब्लॉग येयनासले. आनी आयज म्हणटा तशें आतां आमी पॅकींग बी करतली. बरेचशे प्रॉडक्ट येयल्ले आसा आनी सायड बाय सायड स्टॉकान सगळे गोष्टी येयल्ले आसा ना रे. सो आनी सगळ्यांक न्हय म्हाजे कडसून आनी संजू कडसून सुद्दां थँक्यू म्हणून सोदता. कारण इतलो तुमी बरो मोग दिता आनी इतलो रिस्पॉन्स सुद्दां दिता आमच्या बिजनसाक. तेका लागून खरेंच थँक्यू. कारण न्हय एक सादेशें एग्जाम्पल दिता. घी जें आसा न्हय तें आमकां पुण्यासून एक ऑर्डर येयल्ली. बऱ्याचशा जाणांनी घीक सुद्दां रिस्पॉन्स बरो दिल्लो आसा. बट एक एग्जाम्पल दिता. स्टार्टींग म्हटल्यार न्हय पुण्यासून एक ऑर्डर येयल्ली आमकां. जस्ट हांवें सजेस्ट केल्लें की 1/2 लिटर घेवन ट्राय कर, तुका कळोनी कशी कितें क्वॉलिटी आसा ती. आनी तिणी तें आयकलें बी. सो 1/2 लिटर घेतली बी आनी आतां रिटर्न तेच म्हटल्यार म्हाज्या व्हिवराची म्हाका ऑर्डर येयल्ली आसा डायरेक्ट 2 kgची. सो अशे तरेन आमकां घीक रिस्पॉन्स दिल्लो आसा. कळटलेंच तुमकां सद्या स्टॉक कसो कितें येयला तो. आनीक उलयना, डायरेक्ट तुमकां दाखयता. ओके सो चला तर कामाक लागुया. सो मम्मी बी आसा, मम्मी मागीर मेळयता तुमकां, हाय हॅलो करतली ती. ओके सो सगळ्यान पयलीं आमचो स्टॉक जो आसा न्हय तो दाखयता तुमकां. चला तर न्हय स्टॉक आमचो अशे तरेन आमी अरेंज केल्लो आसा. जो आमकां फाल्यां आनी परवा पोस्ट करूंक जाय ते सद्या हांगसर ऑर्डरी आमी काडलेले आसा. आनी सायड बाय सायड न्हय घीच ना, मसालेच ना, प्लस काजूची सुद्दां ऑर्डर आसा. अशें ना की घी आनी बाकीचेच प्रॉडक्ट आसा म्हणून, तर काजूची सुद्दां ऑर्डर आसा. आनीकूय काजू ऑर्डर केले बऱ्याचशा जाणांनी. सो ते सुद्दां आमकां आतां हे करूंक जाय, स्टॉकान हाडूंक जाय. सो हे पळयात अशे तरेन काजूची ऑर्डर आसा 200 ग्रामाची. आनी प्लस हांगसर तुमी पळोवंक शकता घीचे कंटेनर बरेचशे आसा. सो हे सगळे आमी 1/2 kg आतां हाडलेले आसा. खूब जाणांची रिक्वायरमेंट आसली की 1/2 kg सुप्रिया हाड, कारण आमकां घेवपाक जाय, ट्राय करपाक जाय. आनी रिपिटेड सुद्दां ऑर्डरी आसा घीक लागून. सो हे पळयात अशे तरेन आनी एकदम फ्रेश आसा, पळोवंक शकता तुमी. सो हे जालें घी. तेज्या मागीर हे आमचे मसाले आसा जे आमकां फाल्यां पोस्ट करूंक जाय. हे पळयात. सो गरम मसाल्याक बीन रिस्पॉन्स तर आसात, पयलीं पासूनच आसा. हे पळयात हो आसा फीश करी. फीश करी आमचो स्टॉकान नासलो सद्या, म्हटल्यार न्हय आउट ऑफ स्टॉक जाल्लो, बट स्टॉकान आमी हाडलेलो आसा. आनी लकीली आमकां वतान सुद्दां सपोर्ट केल्लो आसा, म्हटल्यार पावसानूय सपोर्ट केलो. मदींचो पावस नासलो तेका लागून आमी सगळे हे मिरसांगो सुकय, हे कट कर, हे सगळे अरेंज केले आनी परत आसलो तसो स्टॉकान हाडलेलो आसा. तेज्या मागीर न्हय हे पळय सगळें काडून दवरला. हळद सुद्दां आसा जी आतां आमकां पॅक करपाक जाय. हे पळयात. आनी प्लस न्हय बॉम्बे म्हाका ऑर्डर धाडूंक जाय, स्पेशली चवळी, हळसाणे बीन ते बीन आतां पॅक करतले आमी. सो स्टॉक कळो आसतलो. कोणी ऑर्डर करूंक ना जाल्यार स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता तुमकां. त्या कॉन्टॅक्ट नंबराचेर म्हाका कॉन्टॅक्ट करा एनी टायम आनी तुमची ऑर्डर जी आसा ती बुकींग करा. चडशे घी जे आसा न्हय ते हांव एडवान्सूच बुकींग घेता, म्हणजे म्हाका बरें पडटा, कारण स्टॉक रोखडो कावर जाता न्हय तेका लागून.
तर चला तर बाकीचो अपडेट दिता तुमकां कशें कितें तें, कारण आतां आमी पॅकिंगाक स्टार्ट करतली. काय आलं बॉक्सां तेतूनच आसतलें म्हणे. हय पळयता राव, चॅक करता. तर हळसाणे बीन आमकां हांगसर आतां पॅक करूंक जाय, सो हांवें काडून घेतले आनी हळसाण्याचो एक अपडेट दिता. आतां हळसाणे ना स्टॉकान. ओके, सो हे पळय जितलें आसलें न्हय तितलेंच आतां आसा, म्हटल्यार अरावंड 1 किलो सुमार आसा. बाकी हळसाण्याचो स्टॉक ना, हळसाणे मूग ना, चवळी ना. हो एक अपडेट तुमकां लागून, कारण आतां सिजन तेजो काबार जाल्लो आसा आनी हांवें जितले बी स्टॉकान घेतलेले न्हय तितले बीन दिल्ले आसा. सो स्टॉक म्हाजे कडेन ना सद्या मूग बीन, कारण बरीचशीं जाणां हळसणां विचारता, हळसाणे आसा, मूग आसा, चवळी आसा, तर ना, हे गोश्टी न्हय आतां मेळों शकना. कारण स्टार्टींग म्हटल्यार पावस पडोंक स्टार्ट जावच्या पयलीं न्हय सगळे शेतकार हे म्हटल्यार पिकयतात आनी सेल करतात. ओके, सो तेच्या मागीर हे गोश्टी तुमकां मेळना, आतां इतल्यान मेळपाक बी पॉसिबल ना. सो हो एक अपडेट म्हटल्यार यादीन तुमकां दिवया न्हू रे. ही अजिबात आतां मेळपाक पॉसिबल ना, इवन आमी सुद्दां स्टार्टिंगूच घेवन दवरता. सो अशे तरेन आतां हळसाणे आसा पॅक करपाचे 1 किलो, आनी मडगांवां एक आसा, म्हटल्यार मूग जाय, चवळी जाय. सो जितले स्टॉकान आसा तितले आतां पॅक करतले. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें, अपडेट गावलो आसतलो सद्या कितें कितें स्टॉकान आसा तें. स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता, तुमी ऑर्डर करूं शकता. ओके, आनी टायम हांगसर 8 जाल्ली आसा, 8 हय मायस जालें. सो आतां पॅकिंग स्टार्ट करतली आमी. संजय कामारसून येयलो आनी हे गोश्टी म्हटल्यार पॅक करून घेवया, कारण दिसाचें पॉसिबल जायना, तो कामाक वयता तेका लागून. ओके, तर चला गायज कामाक स्टार्ट करता. हाय केलें मरे तुवें, परत करता ते बायक रे गेलं तर केन्ना रे. आता सो नाही गेलं. सो चला आमी हे करता, पॅकिंग करता. संजय हांगसर वॉट्सॅपाचेर स्टेटस घालता, म्हटल्यार अपडेट दिता. थोड्या कस्टमरांक मागीर बरें पडटा. ओके, तेज्याय वॉट्सॅपार येता, म्हाज्याय येता. चला तर स्टार्ट करया कामाक. ही पळयात हांगसर आसा मम्मी. हाय हॅलो कर मगे. हाय करता तुमकां. कशी आहात तुम्ही? आमी सगळी घट. तू कशी आहा? हांव सुद्दां बरें. आज सध्या मोव पडटा. पावस सद्या मोव पडटा खंय. तुमचे थंय पावस पडटा? हय गे ना ना उदक बारीक पडटा उदक. हां, नाळाचेर. आमच्या हांगसर भरपूर सामको. तुमच्या थंय पडटा रे? तुमच्या हांगसर पावस पडटा रे? पडटा आं उदक तर बारीक. बारिशूय ना, वॉटर डायरेक्ट. तर मम्मी हांगसर बसल्या, मातशी हेल्प जाली, हेल्प जाय जाल्यार बरी पडटली ना तेका लागून. बेकार आहा ना? मागीर बसोंक जाय न्हू मातशी. आनी हे पळय हांगसर पॅकिंगेक घेतलेलें आसा. सद्या हळसाणे आनी चवळी पॅकिंग चालू आसा. आनी तेच्या भायर हे पळय अशे तरेन हे आतां पॅकिंग करूंक जाय. आनी प्लस न्हय आनी एक गूड न्यूज येवपाची आहा न्हय गे, जी आमी प्लॅनिंग करता. म्हटल्यार आजून तुमकां अपडेट दिवंक ना, बट आमच्या मायंडान कितें तरी गोश्टी चालू आसा. सो येतले अरावंड दिवाळी जावन न्हू, डिसेंबरान न्हू, कितें तरी आमी प्लॅनिंग करता पळय तें हेज्या रिलेटेड, चवळी रिलेटेड बीन. केन्ना तें मागीर न्हू. सो प्लॅनिंग चालू आसा आमचें, एक कितें तरी गोश्ट आसा. सो पळोवया कशें कितें जाता तें दितलें हांव तुमकां. म्हटल्यार सद्या टायम आसा, बरे म्हयने वयतले तेका लागून, आनी तेच्या मागीर तो अपडेट येतलो. सो हे पळय चला तर पॅकिंग करिया आतां. संजयान पॅकिंग स्टार्ट केली. चवळी आमी 10 रुपया बीन यूज करता. कळ्ळें? 10 रुपया आतां हे वाडला. आनी सगळें कितें जावपाक 20 कर 20 कर 20 कितें डायरेक्ट हांसूंक जाय. म्हणजे तू अशें कांय करीत ना, जेणे करून हांव हांसूंक जाय. दात दाखयना ना म्हाका. हे कसलें भितर ते कितें करूं? नाचता? नाचोंक येता तुका? डान्स येता?
नाचता येईना अंगणवाड वाकडे 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 नाचता येईना अंगण वाकडे आणि आणि रे आणि कसली ती रांधता येईना रांधता येईना कितीतरी आपला रांधता येईना उदक तापले ना कोकणी खंय मध्ये देली ना पाणी तापले नो तर ओली लाकडे ओली लाकडे ते दार वरचं द्या ओली बघून घेतोय अरे मम्मी कोई कामाक लायली तुये कोणी लावंक ना म्हाका किचनान काम आसा अंतर आम्ही नाही आता तिघाय बसल्या आणि तिघाय काम करता म्हणजे मम्मी बी आसा मम्मी चवळी मातशी वेचून घेता सो बरें जाता ना वेचल्या उपरांत अशें कितें आसलें सपोज जाल्यार हें जाता ताका लागून आणि कितें तरी काडलें तें चेंज करता पॅकींग आणि संजय पॅकिंग करता सो अजून मेन पॅकिंग आमची स्टार्ट जावंक ना सो पळोवया अशें आमी प्लॅनिंग करता की फाल्यां थोडी पार्सलां घालतली आनी परवा थोडी घालतली कारण ऑलरेडी नाही ऑर्डरी कितें जाल्ली आसा डिले जाल्ले आसा ताका लागून पावसूय भरपूर पडटा ना ताका लागून प्रॉब्लेम जाता आनी आमचे कडेन आसा टू व्हिलरीन व्हरपाक मातसो त्रास जाता ना आता 4 व्हीलर घेऊया आतां 4 व्हिलर घेवया मम्मी म्हणटा जात्रा केन्ना येतली म्हणजे जात्रेक घेतली जात्रा येतली तेवढा तरी तेन्ना काय रे म्हणजे जात्रेक घेतली तरी सातली जातली बरे ना गाडी घेवपाचो प्लॅनिंग करता दोगां त्यापेक्षा मागच्या शुक्रार 4 व्हिलर तो बीन खंय कितले रुपया 10 रुपया का 20 रुपया 50 रुपया दोन घेतले तर दोन तुका एक म्हाका ए तुम्ही बसत जाल्यार गाडी चेपतली गाडी आमकां चिपूंक 10 रुपयाची गाडी घेतली तुम्ही कितें आणि तेजेर बसतली कितें पयली JCB बीन येतालो पळय तो जात्रेक बीन आमकां सामकी उमेद कितें व्हडलें घेतलेले भशेन कळ्ळें बुकींग करा भाड्या वयताना बेगिनाच चल बुकींग करून यो 8 बोडगिनीन जात्रेक बरें मेळटात ते कितें एपॅच गजालीन हांगसर मम्मींक हे वेचता चवळी वेचता जे कितें एक्स्ट्रा आसा म्हणल्यार केन्नाय हळसाणे बीन आसता भितर मिक्स ना सो ते काडटा ती एपॅच चला आता हे बीन रॅप करता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके पळोवया आतां कशें कितें म्हणटा तो ऑर्डरी सद्या हांगसर न्हय एक अपडेट म्हटल्यार सद्या 9:30 जाल्ली आसा आनी दुसरें म्हटल्यार मम्मी हांगसर पॅक करता ऑर्डरी शिकली ती आतां रॅपर बीन यूज करून कितें कितलो जड असो तोच आमी पोस्टान घेवन वयताली इतलो जड तर बरें जालें मातशें मम्मी बसली म्हणून कारण सद्या सांगपाक गेल्यार पळयात बॅकग्रावंडाक कितें दिसता तो रॅपर आहा बबल रॅपर आहा तेच्या उपरांत हांगसर एक अपडेट म्हटल्यार ना आमी अशे ऑर्डरी जे आसा ते रॅप करून घेतले हे पळयात बरीचशी कामां आसता ऑर्डरी म्हटल्यार हे पळयात अशे तरेन सगळे रॅप करून घेतले स्पेशली घी बीन आणि सायड बाय सायड आतां हांगसर टर्मरीक बीन म्हटल्यार मसालो बीन जो आसा न्हय तो रॅप करप चालू आसा तो पळयात मम्मीन रॅप करून घेतला हांगसर उकला ना तें न्हू हे रॅप केल्लें आसा हे घे
सो मम्मीन हांगसर न्हय हे रॅप बीन करून घेतले पळय बरें तरेन. आणि संजय थंय बाकीची नावाचे लिस्ट बीन हे करता. सो सगळीकडे सध्या पसारो आसा पळयत थंय हो पसारो काडटा हांगसर कितलो टायम जातलो काय खबर. हे पळय सगळीकडे दिसतले तुमकां पार्सलां. सो अशे तरेन कितेंशी कंडिशन आसा सध्या आमच्या हॉलाची. हय ती गादी ते जाय तितले कट करूंक जाय. ऑर्डरी नाही फाल्यां संजू ऑफिसान घेवन वयतलो कारण तेज्या फ्रेंडांचे ऑर्डरी पेंडींग आसले आणि बरेचशे जाणांचे ऑर्डरी पेंडींग असले जे फाल्यां क्लियर अप जातले. काडून दवरले हांवें ऑलरेडी. सो आमची लागींची जी ऑर्डर करता न्हू स्पेशली मसालो म्हण मागीर बाकीचे गोष्टी ती थंयच उरता तांकां आमी दिवंकूच पावना रे. जी आमची सरावंडेड आसता न्हू ती बीन ऑर्डर करता ती थंयच उरता लास्टाक. सो एटलीस्ट म्हटल्यार दिवया तांकां फाल्यां. ओ खींच रही है खींच के निकालती है. मम्मी हांगसर ऑर्डरी पॅक करता. पेन म्हाजे कडेन टायम जाल्लो आसा 11:30 जाल्ली आसा. बरो टायम जालो आजून आमी जेवंक बीन कांय ना. आतां हांव फ्रेश जातलें आनी मागीर जेवतलीं आमी. अजूनय आमचें काम जें आसा न्हू तें चालूच आसा. हें पळय म्हटल्यार ओवरऑल पॅकींग सगळें करून घेतलें. मम्मीन बी बरी हेल्प केली सामकी म्हणटा तशी नाल्यार आनीक टायम जातलो आसलो. सो पॅकींग बीन जाल्ली आसा. आतां नांवां बीन लेबल्स बीन जें कितें काम आसा न्हय तें करून घेता. आनी प्लस मदीं न्हय म्हटल्यार ऑर्डरी कन्फर्म जाले थोडेशे तितूनूय मातसो टायम गेलो. तेंच्या वांगडा उलयता एक्सप्लेन करता हे ते गोश्टी. ओके सो आतां जेवतलीं आमी. हांव सगळ्यान पयलीं फ्रेश जावन येतलें आनी दोळे अशें जाता सामके. भायर बारीक बारीक पावस तसो पडटा म्हटल्यार चालू आसा आवाज येता न्हय. आनी पळयात सो लेबल्स बीन आतां तो हे करतलो कितें करतलो स्टीक करतलो आनी देन मागीर जालें. फाल्यां मागीर वचपाचें पोस्टां. सो यें दाखयता पळय तुमकां. पसारो जो आसा न्हय तो अवॉयड करा. ही पळय हांगसर मम्मी बसल्या जेवपाची तयारी आतां. मातसो पसारो अवॉयड करा कारण तो आतां तसोच आसतलो पसारो सद्या तर कारण फाल्यां परत पॅकिंगेचें काम आसतलें. आतां हें मातशें क्लीन करून घेवपाक जाय. आनी हे पळयात हांगसर तो एड्रेस बीन हे करता म्हटल्यार आमी न्हू बरी अशी ऑर्डरी पॅक करून घेतले चडान चड. थोडेशे दवरले फाल्यांक आतां एकदम जावचें ना म्हणून. हे पळयात फाल्यां जे पोस्ट करूंक जाय ते हे आसा हे पळयात आनी मागीर ते आसा. आनी तुमकां टायम दाखयता. सो हो पळय टायम 11:30 जाल्ली आसा. बरो टायम जालो. कसले रे कार्टून लायला कितें रे फाटल्यान तुवें कसलो पिक्चर लायला. आतां पिक्चर लायतलो आनी पळयतलो. तर गायज चला तर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांव हांगसरूच एंड करता. चड व्हडलो दवरिना कारण भरपूरशें काम आसा ताका लागून. ओके आनी मागीर काम असल्या कारणान ब्लॉग व्हडलो केलो न्हय का एडिटिंगाय बरो टायम वयता ताका लागून. तर अशे तरेन जर आजून कोणी न्हय मसालो म्हण बाकीच्या गोश्टी जर ऑर्डर करूंक ना जाल्यार ऑर्डर करूं शकता. आमचे कडेन प्रेजेंट म्हणटा तशें म्हाजो गरम मसालो देन फीश करी मसालो रेड चिली पावडर काश्मीरी चिली पावडर हे मेळटा प्लस घी मेळटा. आनी हाफ केजीन सुद्दां आतां पॅकेजींग येयल्ली आसा घीचे. प्लस काजूगर मेळटात. तेच्या मागीर टर्मरीक मेळटा हळद मेळटा गांवठी. हे सगळे गोश्टी मेळटा. मेळना ते म्हटल्यार मूग चवळी हळसाणे हे गोश्टी बंद जाल्ले आसा. तेजो सिजन काबार जाल्लो आसा. जस्ट नाव म्हाका ऑर्डर एक येयल्ली बट ना हळसाणे बीन सद्या ना काबार जाल्ले आसा. सो ते मेळपाक पॉसिबल ना. जस्ट नाव कॉल येयल्लो म्हाका. सो तिकाय चवळे कितें तरी जाय आसले बट ना तो सिजन काबार जालो. आय होप सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. तर स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता. कितें जाय जाल्यार तुमी म्हाका वॉट्सॅप करूं शकता. जस्ट वॉट्सॅप मॅसेज करा. कॉल करूंक वचो नाका कारण एकदां हांव एटेंड करूंक पावना बिजी आसल्या कारणान. आनी वॉट्सॅप मॅसेज केली काय म्हाका सगळे कॅटलॉग जो आसा म्हाजो तो तुमकां धाडपाक गावता. ओके सो कळ्ळें आसतलें. तर चला गायज आयचो व्हिडिओ आवडलो आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय बाय.
बाय बाय करा मरे. बाय 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 गुड नाईट. गुड नाईट गुड नाईट गुड नाईट बाय बाय. चला बाहेर पाऊस पडतात तर बाय बाय.